गल्पांत आसात, व्हडल्या व्हडल्या जाग्यार आसात, व्हडल्या हुद्द्यार आसात, सकड नमणेचे सूख भोगतात म्हणून. पूण तितलें सुलाभान तें सूख मेळना आमकां. केपीटी कडेन हांगा आमच्या थंय येवंक गोंयच्या बदलाक डायरेक्ट व्हेलो. थंय एज हॉस्पिटलाच्या ऑपोजीट फ्लायओव्हराचेर पडोवन व्हेकल त्या गांवांत सोगाई जखमी जाली. आनीक 2 संगती देवान आमकां सांगोनात. आमकां मरण केदाळा येता म्हण सांगोना आनी आमी केदाळा जल्माता खंय जल्माता आनी कोणाक जल्माता ते खबर आमकां आसना. कित्याक म्हळ्यार हे तरणाटे ड्रग्स घेतात, ड्रिंक्स घेतात, डिप्रेशनांत आसात. म्हाका पळोवंक जायना तांचे हाल देखून तुका जाता जाल्यार आमी एक फावंडेशन स्टार्ट करया. आनी तशें जालें उगाम इयान कॅर फावंडेशनाचें. आमी चिंतचें केदाळ्या मिन्स एक सुरे आमच्या की चड कश्टांत आसलो लोक आसा. क्रिस्तांवच्याच सोसायटींत आमी मिसाव येता जावंक पुरो, आमी रिट्रीट करता जावंक पुरो, मागता जावंक पुरो, मागण्यांत आसा जावंक पुरो, पूण तुज्या फाटल्या घरा एकलो मनीस पियोन पडटा म्हणून कळ्ळें जाल्यार कोणी मुखार येना. करेक्ट. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज. मनशाचे मरण घटनेक धारून एकाच एका घडये सर वेता सोडून कितें बरें केलां तें आसतेलें उरून उरलेलें मातयेंत वेता पुरून. ही आमच्या अमर कोंकण कोगोळ वेलफेरी बिंबसाच्या पदाची उतरां. आनी हें पद म्हाका काळजाक मुस्त लागलें आनी जिविता विशयांत एक चिंतूंक लायिल्लें पद हें. आनी हांव हें पद कित्याक आज म्हणटा गे म्हूण सांगल्यार आज आमचे सांगात आसचे व्यक्ती तांच्या मोगाच्या मनशांक होगडावन घेतल्या उपरांत तांची जिणी तांणी कशी बदलून काण गेली आनी त्या मरणात तावन सडावत खाने जाता. आमच्या मोगाची मनशां मरता आसतना आमी आमच्या जिणयेचे सर्व आमी होगडावन घेतले बरी आमकां भोगता. आमी जिणयेंत डिप्रेशनाक वेता आनी सर्व आमच्या जिणींत आखेर जाल्ले म्हणल्यार एका हंताक येवन आमी पावता. पूण तेंच मरण आमी बावार्थ दृश्टीन पळयलें जाल्यार आमच्या जिणयेक एक कशें प्रेरण जाता म्हणल्या खातीर आयच्या ह्या आमच्या व्यक्तीचे जिणींत हाका एक साक्ष म्हणयेत. तर ते आसात मानेस्त स्टीवन मस्करेनस. हेमाचार्य म्हणल्या नांवा कालस कोडयाळांतले फामाद व्यक्ती ते. तर आज येया तांचे कडेन आमी उलया. पहिल्यान पहिले हेमाचार्य सर तुमकां आमच्या सर विक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल किरण टिमा तर्फेन ह्या स्टुडियोक हांव स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें. सर कशे आसात? हांव बरो आसा. होय हांव बरो आसा. सर तुमकां पहिल्या सवाल हांवें विचारचें जाल्यार होय स्टीवन मस्करेनस ओके हेमाचार्य याके? होय तें एक्चुअली बरें सिंपल नांव. हांव ताजें कितें फाटभूंय सांगूंक जाल्यार हांवें बरोवंक सुरू केलें कन्नडांत. कन्नडांत बरयतना विक्रमा म्हणल्या पत्राचेर बरयतालो. ओके. हांवें सांगेत गी हांगासर कार्मेल गुड्याचेर खबर ना म्हाका. हांव कन्नडांत विक्रमाचेर बरयतालो. विक्रमा जनसंघाचे माउथपीस तशें म्हणटाले त्या टायमार. आतां गुर्तना म्हाका. तशें बरयतना कन्नडाचे जे सब एडिटर आसात संपादक आसलो बेसुना मल्ल्या म्हणून. आनीक ताजे सब एडिटर आसले हिंदू सडावत ब्राह्मण. आनीक तुका गुर्त आसा आमकां क्रिस्तांवांक कन्नडा येना म्हणलें तांचो एक वाद. करेक्ट. तशें हांवें बरयल्लें केदाळे पब्लीश जायनातलें देखून हांव हॅरी मस्क्रिनस म्हणल्या नांवार बरयतालो. हॅरी मस्क्रिनस. देखून मागीर पळोवन संपादकान कितें म्हळें तूं इतलें बरें बरयताय कित्याक पब्लीश करनात तुजें नांवच बदलिल्यार कशें म्हणून ताणें तेन्ना म्हजें नांव बदलिल्लें कोणें बेसुना मल्ल्यान. तो म्हणालो हे आसले हॅरी आसले हे जाले मा आसले मस्क्रिनस आनी आचार्य ताज्या घरचें नांव तें म्हाका दिलें. तशें हांव हेमाचार्य जालो. हेमाचार्य जाले. ओके. सर तुमच्या हेमाचार्य म्हणल्यार काणी तुमच्या नांवाची काणी ती. तर आतां सडावत जावन लोकांक स्टीवन मस्करेनस म्हळ्यार कोण म्हणून कळना. हेमाचार्य म्हणून सांगल्यार सडावत आमच्या कोंकणी साहित्यान जावन दी कोंकणी आमच्या कोडयाळांत तुमी त्याच नांवान फामाद. तर सर आमी ह्या इंटरव्यूआन मुखार येवच्या पयले तुमकां हांवें सवाल विचारचें जाल्यार तुमच्या ल्हानपणा विशयांत इल्लेशें तुमचें ल्हानपण कशें आसलें म्हळ्यार तुमचे साहित्याक तुमी कशें आयला ताचे उपरांत तुमचे आतां तुमी इयान केअर फावंडेशन म्हणलो तुमचो संस्थो तुमी चलोवन आसात ताचे विशीं आमी मागीर उलय. पूण ताच्या पयले तुमच्या कुटुंबा विशयांत तुमच्या एक ल्हानपणा विशीं इल्लें सांगतात. हांव किन्नेवळी जल्माल्लो. किन्नेवळी कोयला म्हणलो जागो आसा थंयसर हांव जल्माल्लो.
देवादीन आल्बर्ट आनी देवादीन सेराफीन मास्टराचो तिसरो पूत हांव. तिसरो पूत न्ही, तिसरो तांच्या भुरग्यां पैकी तिसरो. आनीक म्हज्या पयले दोगां आसात, म्हज्या उपरांत दोगां आसात. मदलो हांव. ओके. आनी म्हजें शिकप जाल्लें किरान हांगाच कोयला म्हळ्यार किन्निवडींत, सेंट मेरीसांत, ताजे उपरांत पंपेंत, आनी ताजे उपरांत विजया कॉलेज म्हणून मुल्की, थंय म्हजें शिकप जाल्लें. ताजे उपरांत हांव बॉम्बे गेलो. बॉम्बे थोड्या कारणां खातीर गेलो, एमर्जन्सीच्या वेळार म्हाका बॉम्बे वचचेंच पडलें. आनीक तशें हांव गेलो. ताजे उपरांत हांव सोफिया कॉलेजींत शिकोवंक धरलें हांवें. सोफिया कॉलेज म्हळ्यार हांगाच्या हांगसर अदगुत्त आसची ना, चलयां खातीर तांच्या शिकपा खातीर एक भारतभर फामाद आसची कॉलेज. ओके. ती म्हणटा ताका पयलीं चेडवांचीच आसुल्ली, आतां सगळ्यांची जाल्या. ओके. आतां सगळ्यांचे म्हळ्यार भुरगे चेडे चेडवां सगळीं शिकतात. त्या वेळार हांव थंयसर 1978 जॉयन जालो. बुक किपींग आनीक अकाउंटन्सी शिकोवंक. ओके. ओके. थंयच्यान म्हजी पर्सनल प्रोफेशनल जर्नी सुरू जाली. ताजे उपरांत हांव 3 वर्सां उपरांत, 6 वर्सां उपरांत मागीर घालपा पावलो हांव. ओके. वय. तशी ती तुमची काणी. आता तुमच्या जिणेंत तुम्ही बरे दीस पळयल्यात, सुमार कश्ट पळयल्यात. आज हांवें हांगासर तुमचे कडेन उद्देशून उलोवचें कारण जावन आसा तुमचें इयन केअर फाउंडेशन. तुमच्या पुताच्या नांवाखाल तुम्ही किन्नी गोळींत एक इयन केअर फाउंडेशन म्हळ्यार ड्रग एडिक्टांक वा अल्कोहोल वा डिप्रेशनाक वळख जाल्ल्या मनशांक हांचे खातीर म्हणजे तुम्ही तो संस्थो चलोवन आसात. कित्याक तुमच्या पुताचें अकालीक मरण, थोड्या वर्सां उपरांत तुमच्या बायलेक कॅन्सर जावन आमची आनी मॅडम ती सरता. तशें ती 2 मरणां तुमचेर गाड, कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या मनशांक होगडावन काडोवचें ते दूख हांव जाणा. कित्याक म्हजो पप्पाय सरलो, तो कॅन्सर जावन सरलो आनी हांव ते वळखता, ताका ते दूख म्हाका गोत आसा. ते एक दूख, ती एक तुमकां काल म्हणजे चडावत जावन दूख भोगतना मोरना, आमचे मोगाची मनशां मरतना जिणींत नाका म्हणून थोडी आमी रडोवन बसता, डिप्रेशनाक वेतात. पूण तुमी तेंते एक प्रेरण म्हणून काणून तुमच्या पुताच्या मरणांत तुमच्या पूत तुमकां पाटी मेळच्या बरी आज युवा जाणांक तुमी हेल्प करना आसात. ती एक जर्नी तुमची आमचे प्रेक्षक वड्डोक सांगतात गे सर. वय. जर्नी म्हळ्यार ती कशें लांबायची जर्नी म्हजी. पूण मोठ्यान सांगची जाल्यार हांव तुवें सांगलें बरें परी, हांव मस्त वर्सां गल्पांत आसलो. 25 वर्सां हांवें गल्पांत सरली. आनी भोवशा व्हडल्याच हुद्द्यार GSC म्हणल्यार कंपनींत व्हडल्या हुद्द्यार आसलो हांव. 2 डिपार्टमेंट सांबाळटालो. हांव चिंता 1700 लोक आसलो ते दाडा काम करताले म्हजे सांगाता. आनी म्हजी बायल हॅलिबर्टनांत पेरोल चीफ म्हळ्यार 28 जाणां ताच्या हाता खाल काम करतालीं. आनी हांव चिंता संवसारांत हॅलिबर्टन 2nd बिगेस्ट एम्प्लॉयर. व्हडली कंपनी, व्हडल्या हुद्द्यार आसुल्ल्या मस्तून म्हणची आमी संवसारांत एका मनशान कितलो व्हडलो हुद्दो जोडयेत आनी कितलें सुख भोगयेत तें आमकां पळोवन कोणेय जाणा जायचे. ते आमी मस्त संवसार भोवल्या. आमच्या भुरग्यांक जाय तसलें सगळें सूख दिलें. पूण जेन्ना आमी भारताक आयल्या आनी आयिल्ली खार आनी ल्हानशें की आमची मांय दाडे म्हणटाली 25 वर्सां जालीं म्हणून, तशें आमी एक ओल्ड एज होम घालच्या उद्देशान इंडियाक आयिल्ल्या. आमची एक आशा आसली, एक ओल्ड एज होम. म्हजी आवय म्हणटाली म्हाका मिसा वचोंक की वाट ना, आनीक तुका आस्पत्रे वचोंक की सारकी रस्तो आमकां रस्तो नासलो. आतां केला पूण एका तेंपार रस्तो नासलो. देखून म्हजी आवय सांगताली म्हाका मिसा वचोंक जायना रे पुता, एक रस्तो येना, खंयच्यान कशें येचें. तिका मस्त प्राय जाल्ली. आनी 25 वर्सां जालीं तुवें सांगुल्लें म्हाका म्हजे पांय पडटना तूं येताय फाटी म्हणून तशें म्हज्या फाटी लागली. थंय हांवें पडसून सांगलें म्हज्या बायलेक. 1 वर्सां ती बरी नासल्या वेळार आयलो हांव. तशें फाटीं गेल्या उपरांत म्हज्या बायलेक सांगलें हांवें या आनी आमी फाटीं माय अशें म्हणटाली म्हणून. ते म्हणालें जायत तर बारी म्हज्या जिणयेंत संतोशाचो दीस आज म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तें फेडअप जाल्लें. थंय काम करना आमच्या लोकांक सडताव पळयतल्यांक बरें भोगता की गल्पांत आसात, व्हडल्या जाग्यार आसात, व्हडल्या हुद्द्यार आसात, सकड नमणेचें सूख भोगतात म्हणून. पूण तितलें सुलाभान तें सूख मेळना आमकां. तशें फाटीं आयल्या. फाटीं येवन थोड्याच वर्सांनी पयलें म्हजो पूत सौदी गेलो आनी म्हजी बायल आमी एक कोंकणी न्ही इंग्लीश दायजी वर्ल्ड विकली म्हणलें एक पत्र काडलें. दायजी वर्ल्ड विकली म्हणलें पत्र काडलें. कित्याक म्हळ्यार
कर्नाटकांतच इंग्लीश विकली ना म्हणून त्या दाळाचे आसुल्ले आमच्या एका चीफ मिनिस्टरान येदियुरप्पान आमकां दुबय सांगले आहा. तुम्ही येया हांगा काडया आमी पुरा सपोर्ट दिता अशें म्हणून आमकां सांगले. आहा. पूण त्या खातीर आयले आमी. ओके. आनी त्या खातीर आमचो संस्थापक वॉल्टर नंदाळीके Mhm. तोय म्हणालो आमी इंग्लीश पत्र काडया. Mhm. आमी वेबसायट आसली आमची वय. त्या दाळा तशें आमी आयल्या. येवन थोडीं वर्सां आमी तातूंत बिजी आसल्या. Mhm. म्हजी बायल एडिटोरियल कोऑर्डिनेटर आसले. ओके. कित्याक ताका संवसार बरोवच्या मनशांची वळख आसली. ओळख आसली. वय आनी ते एडमिनिस्ट्रेटर आसले Mhm. दायजी वर्ल्ड विकलीचे. Mhm. आनीक हांव एडिटर आसलो. Mhm. तशें अवचित जालें कितें म्हळ्यार म्हजो पूत सौदी गेलो. Mhm. सौदी गेलो थंय सौदी वचून तितल्या 2019 2019 वर्सा आमच्या जिणयेंत एक गुंडी आयली. गुंडी म्हळ्यार म्हज्या बायलेक कॅन्सर जालें ओके. त्या वर्सा. ओके. तशें तें कॅन्सर जालें. म्हज्या पुताक केशें वेळ करता सांगलें आमी. Mhm. मागीर जुलायंत ताणें येवचो टायम Mhm. तो व्हडल्या आरामको म्हणल्या कंपनीन कामाक आसलो. ओके. सौदीची व्हडली कंपनी. व्हडली करेक्ट. कंपनी आनी तातूंत तो कॅम्प वचोन आसलो. ओके. वय साऊथ येमनांत आहा. कॅम्प वचोन आसलो. ताज्या अंडर आमचे 1000 चड लोक आसलो Mhm. कामागार आसले. ताणें म्हळें कितें म्हळ्यार आपूण ना तो येवचार आसा जुलायंत. आवय म्हणाली येनाका पुता तूं म्हजे केस जडल्यात. Chemotherapy येता. वय म्हणजे म्हाका हे ल्हानशे प्रॉब्लेम जाले तशें म्हाका केमोथेरपी चलता आनी भायर पावस येता. तूं पावस आयल्यार खंय आमकां भोंवंक वचोंक आनी परत जायना. आहा. तूं डिसेंबरांत ये आहा. ओके. क्रिस्मसाक ये आनी खंय तरी आमकां एक वचोंक रावोंक एक जागो बूक कर आहा. आनी तूं ये म्हणून. तो जुलायंत येवचो डिसेंबरांत आयलो. आहा. येताना मुन्नार म्हणल्या कडेन आमकां रावोंक पुरो पास करन पुरो बूक करन आयलो जाल्यार आयलो 22 डिसेंबराच्या 23 एक कार एक्सिडेंटांत सरलो. ती गजाल हांगा कुडयाळांत सडो सकडांक आसा. ओके. कित्याक म्हळ्यार ते हांव कोणाक दुरसाना कित्याक म्हळ्यार ते सांगत येताले सगळी इश्ट आनी इश्टिण्यो एकाच कारांत 6 जाणां. तो आयला म्हणून सगळ्यांक एक्सायटमेंट आमचो इश्ट आयला म्हणून. तशें ताका लॉंग ड्रायव्ह म्हणून येलो तांणी केपीटी कडेन हांगा आमच्या थंय येवंक गोंयच्या बदलाक डायरेक्ट व्हेलो. थंय एजी हॉस्पिटलाच्या ऑपोजीट फ्लायओव्हराचेर पडोवन व्हेकल त्या गांवां जखमी जाली. म्हजो पूत चारंडेन पडलो आनी थंयच सरलो तो रगत चड श्राव जावन सरलो. हें जिणयेंत सगळ्यांच्या घडटा. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमी आयकता हांव मरणाच्या वेळार मरण एकच बेगीनच येता थोड्यांक मागीर येता. आनीक 2 संगती देवान आमकां सांगोनात. आमकां मरण केदाळा येता म्हूण सांगोना आनी आमी केदाळा जल्मता खंय जल्मता आनी कोणाक जल्मता ते खबर आमकां आसना. ही 2 सतां ती जिणयेची ती आमकां खबर ना. तशें तो गेलो आनी आमकां मस्त एक नंबरीचें आमी आधीर जाले. आमी मस्त दुखान भरले हांव. पूण एक दीस अवचित्त म्हजी बायल म्हणाली म्हाका वळया आमी इतल्या रडोन आसा एक सुमार हांव चिंता 1 म्हयनो काबार जाल्लो. ते म्हणाले आनी कितलो तेंप रडचें. तो आतां गेलो जाल्यार पळय तूं कितल्यागी काजरी बायलांक भुरगीं नात. आमकां देवान बेसांव दिलें. आमकां एक बरो चरको भुरगो दिलो आनी तो 21 न्ही 26 वर्सां 26 इयर्स आमच्या सांगात आसलो. आनीक थोडीं आसात भुरगीं आसोनूय कांय आवय बापायक संतोश ना. कित्याक म्हळ्यार ती ड्रग्सांत आसात ड्रिंक्सांत आसात डिप्रेशनांत आसात आनी एका नमण्याचे फॅमिलींत एक अंधकार भरला. तशें आसतना आमी आमचोच तो गेलो म्हण रडचें कित्याक. आमी संतोश पावोंक जाय आनी देवार गान दिवंक जाय. आमकां एक पूत बरो दिल्ल्या खातीर इतल्या वर्सां तरी आमच्या सांगात रावलो न्ही तो आनी ताजे उपरांत गेलो. आतां फाल्यां परूं हांव येताली कित्याक म्हळ्यार म्हाका कॅन्सर आसा. ओके हांव येता पूण म्हाका तें कांय व्हडली गजाल दिसना. म्हाका कांय ती व्हडली गजाल दिसना. तो
पूण तुका साध्य आसा जाल्यार आनी तुका साध्य आसा तें गुत्त आसा म्हाका साध्य आसा जाल्यार आमी एक ताज्या नांवार कांय तरी करया. ओके. कित्याक म्हळ्यार हे तरणाटे ड्रग्स घेतात, ड्रिंक्स घेतात, डिप्रेशनांत आसात, म्हाका पळोवंक जायना तांचे हाल देखून तुका जाता जाल्यार आमी एक फावंडेशन स्टार्ट करया आनी तशें जालें उगाम इयान कॅर फावंडेशनाचें. वय तशें आमी जालें म्हळ्यार कितें जालें तें चड बरें नासलें. म्हाका डॉक्टरान एक दीस सांगलें हेमाचार्या तुका बघता जाल्यार तुवें फावंडेशन, ताका गुत्त आसलें, डॉक्टराक गुत्त आसलें. तो म्हणलो म्हाका तूं फावंडेशन करताय जाल्यार एका हप्त्या भितर कर, ताजें बुन्यादी फातर दवरय, नाजाल्यार हाजे म्हाका चड भरोसो दिसना, एका हप्त्या उपरांत चड दीस काडचें ना तें म्हणून. तशें आमी डिसेंबर 27, 2019 त्या वर्सा आमी फावंडेशन स्टोन दवरलो. आनी तशें 2019 आमी फावंडेशन स्टोन दवरलो. 2020 6 म्हयन्या उपरांत तें कोविडाच्या टायमाचेर तें बैसरून गेलें. वय बैसरून गेलें तें म्हणटालें केदाळे की म्हाका मरणाचें बेना, हांव मरोंक केदाळे तयार आसा, कित्याक म्हळ्यार हांव जेजूक रूप पळयता म्हणलो भरोसो म्हाका आसा. आनी तो हांव चिंता क्रिस्तांव आमकां हर एकल्या तो भरोसो आसूंक जाय. कित्याक आमी गेल्या शिवाय आमकां जेजू पळोवंक जायना. तें आमकां भविश्या सगळां मुसळण गुत्त ना. तें कशें ताच्या मतीक आयलें तें म्हाका खबर ना. ताका मेळोंक ताजे लागीं उलोवंक मुस्तुजण पदराप येताले. आमचे बिकनगट कार्मेल हिलाचे पदराप मुस्तुजण ताजे वळखीचे, सडा सकट पदराप ताजे वळखीचे आनी सिस्टरां वळखीची ताका मेळोंक येतालीं आनी ताजे लागीं उलयतालीं. त्या वरवीं जावंक पुरो ताजे थंय बदलावण जाल्ली की मरनाक तें भियोना. तें मरनाक हांव केदाळे तयार आसा म्हणटालें ती. सो म्हणटालें सो म्हाका बघाना तें मरणा खातीर तें खावजेलें अशें म्हण बघाना. पूण ताणें आनी एका नमणेर म्हाका एक तें ताणें सांगलें जावंक पुरो त्या वेळार, पूण ताच्या मतीन कितें गे म्हळ्यार आपूण गेली जाल्यार वो आदीर जातलो म्हणलें. म्हाका म्हजी वाट चुकोवंक ताणें केल्लें म्हण म्हाका आतां बगता. ताणें म्हाका तशें सांगून म्हाकाय दुसरी वाट दाखयली. म्हाका आनी म्हज्या दुयेक, म्हजी इना मस्क्रिनस, ते ताजें MSW शिकलां तें पोस्ट ग्रॅज्युएट कावन्सिलिंगांत आनी ते म्हाका आतां हेल्प करता. तें चीफ कावन्सिलिंग आमी दोगांय सांगाता आनी आमचे स्टाफ आसात. हांवें थोड्यांक फकत क्रिस्तांवांक न्ही बाकीच्यांक दवरलां आनीक ती काम करतात म्हणजे सांगाता. एक ऑफिस मॅनेजर आसा, कुक आसा. तो कुक एक अल्कोहॉलिक आसलो, तो आतां बरो जाला. आपल्या बायलेक खाणीवन तो म्हज्या थंय रावता, ताका ताजें म्हणलें घर ना. वय आनी ताजी मिसेस म्हज्या सांगाता काम करता. आनीक दुसरें कावन्सिलिंगाचे आसात, मस्त डॉक्टर्स आसात. फादर मुलासाचे डॉक्टर आसात आनी कॉन्सर्ट हॉस्पिटलाचे डॉक्टर्स आसात. सगळां मेळोवन आमी म्हणल्या भशेन करता हें काम. हांवें चिंतलें ल्हान म्हणटार म्हज्या बायलेन बारीक सुलाबान सांगलें म्हणून ल्हान म्हणटार जाता म्हण चिंतलें. पूण आतां पळयतना तें एका मस्त व्हडल्या लेवलाक पावलां. हांवें जाय की अर्गां फावटय आमच्या कार्मेल गुड्या वयल्या पदरापांक प्रत्येक तरान मनादीक बाप स्टिवन पिरेरा म्हजो इश्ट, तो म्हाका मस्त नमणेर हेल्प करता. हांवें फकत तूं आज म्हणजे संदर्शन तूं घेताय म्हूण सांगचें न्ही, हांवें हेरां लागीं सांगलां. ताणें म्हाका कितें वरवीं जाय, पोटाक कितें खावंक जाय तें हांगातून म्हाका तो दिवनच आसता. तें व्हडलें काम म्हूण चिंता. कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयलां फकत आमी हें काम करचें न्ही, आमी करचें न्ही, तें फाटल्यान कोण हेल्प करता पळय ताजेर वंदन आसा. फादर आमचो फावस्तीन लोबो किन्नीगोडचो विगार, तोय कावन्सिलिंगाक येता. तो कावन्सिलिंगाक येता. ताणें थोडीं चेरां ताणें धाडल्यांत, 25 चेरां ताणें धाडल्यांत. तशें मस्त जाणांनी मस्त रितीर म्हाका हेल्प केलां. म्हज्या गल्फाच्या फ्रेंड्सांनी तर सांगचें नाका. आनीक थोड्यांनी म्हाका मस्त नमणेर हेल्प केलां. म्हजो एकलो इश्ट आसा मायकल डिसोजा म्हणून, ताका हांवें नाका म्हणलें तुका खंयच्या रितीर हेल्प करूं येता म्हूण विचारतालो. हांवें म्हणलें म्हाका नाका हेल्प करचें नाका, तूं दुसऱ्यांक हेल्प कर म्हूण सांगलें ताका. ना तुज्या खातीर म्हाका कांय तरी दिजेच म्हणून ताणें दिल्ले आसात. तशें मस्त जाणांनी आमच्या कुटुंबाच्यांनी मस्त जाणांनी म्हाका
हेल्प केलां आनी सगळे हेल्प करना आसात ओके तशें जाल्ल्यान भोव चिंता हें काम म्हाका सुलाबान करूंक जाता वय नातल्यार म्हज्यान जाते ना आसलें वय आमी म्हणटा मिराकल्स जातात म्हणून सांगतात वय पण हांवें मनशां कालेंगे म्हणल्यार मिराकल केदळा घडतात मनशांचे बरेपण असल्यार मात कितें म्हणल्यार सगळ्यांनी सांगाता मेळोन तांचे बरेपण सांगाता घालता आसतना हाताक हात दिवन वावुरतना मात्र ते अजापां घडतात म्हणून सांगून म्हजी एक चिंता तर सर तुम्ही आता कालें काम करना आसात इएन केअर फाउंडेशनातून मस्त बरेपण जावन आसात तर इएन केअर फाउंडेशना खातीर आमी एक चियर्स करया आमची कॉफी ओके ओके कॉफी सोबडा सुद्दां ओके आमच्या कार्मेल कॅफेची आमची स्पेशल कॉफी तुमचे खातीर ओके देव बरें करूं ओके सर बरें 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 बरी आसा कॉफी देव बरें करूं सर बरी आसा आमच्या कार्मेल कॅफेची स्पेशल कॉफी तुमचे ओके ओके कित्याक म्हणून सांगल्यार सडावत आता तुम्ही तुमची जर्नी तुम्ही सांगली तुमच्या पुताच्या मॉर्न कित्याक पुत्र शोकम निरंतरम म्हणून सांगतात पण ते शोका तुम्ही एक कशे पॉझिटिव्हली तुम्ही काण गेले तुमच्या पुताक तुम्ही होगडायले जावं पुरो पूण आज एका बापायच्या स्थानार रावून साबार युवा जाणांक वाट चुकोवन गेल्ल्या युवा जाणांक ड्रग्सान जावं दी वा अल्कोहोलाक या अर्ल्या पाड संगतींक सेरवून एका डिप्रेशनाचेर असल्या मनशांक जाल्यार जावं दी तुम्ही पाटी हाडचें काम तुम्ही करना आसात आणि एनी मॅमा विशयान तुम्ही सांगले आणि तुम्ही सांगता आसतना म्हणल्यार तिच्या विशयान सुमार वाचला आयकला आणि तुम्ही सांगता आसतना म्हाका कळटा की ती एक बारे दैरादिक स्त्री आणि एका पुताच्या मॉर्न एका आवेचेर कल एक गाड पराभव घालता कित्याक ती खुद्द कॅन्सर म्हळ्यार झूज व्हड महा झूज ती झुजोन आसली पूण ताच्या पुता होगडायता जाल्यार ती आत्मस्थैर्य वा देवाचो एक आधार ती त्या वेळार घेता धैर्य घेता आणि एक बरें काम करूंक ती फुडें सरता तशें म्हणटा आसतना तसली एक बरी फॅमिली तुमकां मेळिल्ली आणि देवाचो आधार एक त्या एका दुखाच्या वेळार तुमकां मेळोन एक देवाचे तुमच्या भावार्थ आणखी चड घट जाता खंडीत जावन वय म्हाका बघता आमी थोडे फावटी चिंताव आमी एक सुरे म्हणून म्हजो एक बूक आसा एकलो एक सुरो म्हणून ओके आमी चिंतचें गजाल्या मिन्स एक सुरे आमच्या की चड कश्टांत आसलो लोक आसा करेक्ट आतां तुमच्या ह्या आमच्या इगर्जीक इन्फंट जेजूस इगर्जीक हांव केदळे येता भेट दिता आनी सडावत हांव पळयता पूण तांच्या लागीं उलोवंक वचना हांव थोडीं बसून रडटात मागतात आनी रडटात म्हाका कळटा तांचे कश्ट भोवशा म्हज्या की चड कश्टांनी ती पाशा जावन आसात पूण आनी एका सायडीन पळयल्यार आमी क्रिस्तांव हांव क्रिस्तांव म्हणटा कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांक हांवें शामील करीत पूण हांव क्रिस्तांवाच्या विशयान उलयतां आमी क्रिस्तांव मरनाक भियोवची मनशां करेक्ट आमी मरनाक मस्त भियेता आमी दुसऱ्यां सकट उलयता व्हडलें व्हडलें पूण मरनाक भियेता भोवशा आमी ते त्या मरणाचेर जैत येलें जाल्यार सकट समजावंक साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार मरण म्हळ्यार आमी मस्तपटी आयकता मिसा वेळार ती एक गुंडी ती एक ट्रान्झिशन आनी कितें आयकता पूण कितल्या मट्टाक समजता हांव आनी आमच्या जिणयेंत तें आळवाडून व्हरता म्हण तें गुत्तना म्हाका भोवशा ताजी मस्त गरज आसा करेक्ट कित्याक म्हळ्यार आमी मरण आमचें कितें आसा तें शाश्वत न्ही आमच्या क्रिस्तान मरणा वयर जैत वेलां करेक्ट आनी आमी भियोवची कांय गरज ना आमी एक दीस आमकांय वचोंक आसा म्हाकाय वचोंक आसा कोणायक वचोंक आसा आतां आज आमी व्हडल्या स्टुडियोन बसून उलयता जावंक पुरो फाल्यां सकाळीं गेल्लो कोणाक खबर ना आमी एक टॉप सॉयल म्हणटा आमी धुळींत फाटी वेता तशें आसतना आमी भियोवची कांय गरज ना म्हूण म्हाका बगता कितलेय कश्ट आसूं दीत कितलेय मनशाक पिडा आसूं दीत देव आगूत आसा एक दीस हे म्हजेर शिंत येता करेक्ट कळ्ळें तुका आतां तें आमी थोडे फावटी म्हणचे आसा आमी देवाक आमचे कश्ट कित्याक कळनात काय आमकां कित्याक कसो बरें करना काय कित्याक करना गे म्हळ्यार ताका तो जाणा कितले कश्टांत आसल्यार कितल्या अंतू आसल्यार म्हळ्यार पिड्यांत आसल्यार एक दीस हे आपण सांगाता आपण सरशीन येता करेक्ट ओके हे तात्कालिक आमी 4 दीस मात्र वळवळटा 4 दीस ICUन तूं पडटा ताजे उपरांत आमी गेली जाल्यार डायरेक्ट येता थंय करेक्ट म्हाका दिसता हें चिंतप आमच्या लोकांन तांच्या मतीन घालूंक जाय ते दाळ इतलें सुलाभ न्ही तें आतां हांव कित्याक म्हणटा म्हळ्यार हांव तसले एका संदिग्ध परिस्थितीन जावन पाशार जावन आयलां करेक्ट तशें जाल्ल्यान हांव उलयतां करेक्ट तितलें सुलाभ ना तें आनी हांव चिंता जर आमी सुलाभ करून घेतलें हें आमकां बरें करेक्ट
आमी खंडीत जावन चिंतूंक जाय त्या संगती विशयांत मरणा विशयान प्रत्येक तरान. म्हजो एक कोर्स आसा डेथ फियर ऑफ डेथ म्हणून. ओके. वय हांव भायर शिकयतालो, म्हळ्यार कॉलेजींत शिकयतालो. ताजे उपरांत हांव भायर व्हडल्या व्हडल्या कंपनीचे एग्जिक्युटिव्ह शिकयतां. ओके. तांकां दुसऱ्या दुसऱ्या संगती विशयान, जिणेच्या संगती विशयान, क्वॉलिटी फॉर लायफ. ओके. क्वॉलिटी कितें म्हणून हांव एक्सप्लेन करूंक वचना. ओके. ओके, क्वॉलिटी हांगाय हांव थोड्या मस्त पाद्रापांक, मस्त सिस्टरांक ट्रेन करता. ओके. तांच्या जनरल बॉडी मिटिंगा उपरांत 1 वर ती म्हजे सांगता, हांव तांच्या सांगता ट्रेनिंग दिता ओके, तांकां ओके. क्वॉलिटी फॉर लायफ. एका सिस्टरीन म्हाका सांगलें क्वॉलिटी फॉर लायफ अँड बियॉन्ड म्हणून कर म्हणून. ओके. बियॉन्ड तूं कर सिस्टर, म्हाका गुर्त ना. या पूण हांव क्वॉलिटी फॉर लायफ करता. आनी ताजे उपरांत कस्टमर फोकस. ओके. आमकां बिलकुल कस्टमर फोकस ना. इज व्हेरी सॅड टू से. Correct. कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या कस्टमरा विशयान चिंतिना, म्हळ्यार तिसऱ्या मनशा विशयान आमी चिंतिना. आमी आमच्याच विशयान चिंता. ओके. आमकां आमच्याच घरा पावस पडाचे म्हण चिंता. करेक्ट. पूण दुसऱ्यांच्या घरा पावस पडाचे, तांणी बरें जायचे, हे फोकस आमकां ना. ना. ओके. हे 2-3 म्हणजे 3 पॉवरफुल सब्जेक्ट्स. हे कस्टमर फोकस, क्वॉलिटी फॉर लायफ Life. अँड फियर ऑफ डेथ. फियर ऑफ डेथ. हे ओके. 3 हांव केल्ल्यान जावंक पुरो. भोवशा म्हाका चड बऱ्या तरान ह्या जिणयेक समजून म्हणजे सकत आयल्या. ह्या ताजे सर्तीक तरान म्हज्या बायलेच्या जिणयेक पळोवनूच हांव शिकलां. ओके. ताजी जिणी ते व्हडल्या कुटुंबांतले, व्हडले ग्रस्त कुटुंबांतले चेडून ते. ताणें गांव वो कोडयाळ पळोवना काजर जाता म्हणसर. ओके. काजर जाल्या उपरांत दिसता ताका हांवें हांगा आपोवन हाडलें. आनी आपोवन हाडल्या उपरांत ताका इतली खुशी जाली. ते हांगा 6 म्हयने ताका म्हज्या पुताच्या बलतेरा वेळार ताका हांगा आपोवन हाडलें. 6 म्हयने हांगाच रावलें ते. ओके. आनी ताणें ल्हानशे भुरग्यांक, गांवच्या भुरग्यांक, ताणें काले करचें उरतना बोर जाता न्ही. मागीर काले करचें म्हणजे समजनासतना आमच्या शेजारच्या पुरा भुरग्यांक ओट्ट करून ताणें शिकोवंक धरलें. ओके. मॅथमॅटिक्स अँड सायन्स शिकोवंक धरलें. आनी शिकोवन आतां भुरगे ते पुरा बिझनेसमॅन, व्हडले व्हडले, ताणें शिकयल्यान वरवीं न्ही ते जाल्यात. ओके. आनीक फावंडेशन स्टोन घालतना ते सदांच भुरगे व्हडले व्हडले हुद्द्यार आसले ते आयिल्ले. ओके. तांतले दोगांनी मुखार येवन सपना बोरवेल्स म्हणून व्हडले एक बिझनेस. ऐकला. वय ताणी म्हणे आमकां आमच्या टिचरीन इंग्लीश शिकयल्लें आनीक त्या खातीर तिका एक गिफ्ट दिवंक जाय आमकां म्हणून. ओके. म्हज्या बायलेक सारके त्या दिसा निमाणे दिसा ते ह्या ताजे जिणयेंत उबा रावलें ताच्या पांयांनी. वय तशें म्हणटाना ते म्हणाले ताका गुर्तना कोण म्हणून. मागीर तांणी तांचें नांव सांगलें आनी सांगलें हांव वॉन्ट टू गिव गिफ्ट टू यू म्हणून. तशें एक बोरवेल आनी सगळ्या जाग्याक म्हज्या उदकाच्या संचालनाची पुरा वाट, स्प्रिंकलर्स, टांक, ते हें पुरा बांदून दिलें तांणी. ब्युटिफूल. या सो सी इन लायफ आमी चिंतचें आमकां कोणी आदारशीर ना सुदारशीर ना म्हणून. पूण हांव चिंतां जर आमी एका बऱ्या उद्देशा खातीर जियेता जाल्यार ते दुसरे ते तांचे करंगाण येतात. खंडीत. या ते आमकां सोण घालिनात. करेक्ट. करेक्ट तुमी सांगलें. अशें आतां म्हणटा आसतना आमी इएन फावंडेशना विशीं हांगासर उलयल्या. तुमी केदारला फावंडेशन स्टोन घालो ताचें कारण तुमी सुरू करूंक कारण कितें तुमी आमचे कडेन सांगलें. आतां इएन केअर फावंडेशन एक्झॅक्टली कालें करता, कशें लोकांक हेल्प करता, आनी एखाद्या वेळार कोणायकी इएन केअर फावंडेशन हेल्प जाय जाल्यार तुमकां कसो संपर्क करूं येता तशें येयला आमकां सांगतात. वय इएन केअर फावंडेशन हांवें तुका सांगलें फावंडेशन घालें 2019 डिसेंबर 27 तें जाता इतलें की सुरू करचें म्हूण चिंतलें. पूण ताच्या मदें कोवीड आयलें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा. कोविडांत आमचें पुरो सगळें स्तब्ध जालें आनी म्हजी बायली म्हाका सोडून गेले. मेच्या 2 तारखेर ते सोडून गेले. ताजे उपरांत म्हाका कितें करचें म्हणून कळलें ना. ताणें सांगुल्लें वय पूण म्हाका मुखार वयची वाट दिसली ना. तशें म्हणून जाताना 2022-21 जावन गेले. तशेंच 22 म्हजे इश्ट आनी म्हजे पुरा म्हज्या कुटुंबाचे सकड म्हाका येवन म्हणाले ताजी एक आशा आसली मरणाची, ताजी निमाणी आशा आसली ती तुवें हें करूं नाय, कितें म्हणटाय कोंता पावूं तुवें सुरू करीचें म्हणून. देखून हांवें कितें केलें 22 डिसेंबर 27 त्याच दिसा 2 वर्सां उपरांत 19, 20, 21, 22 3 वर्सां उपरांत त्याच दिसा
आम्ही इनॉग्रेशन केलें किडनी गोळींत आहा. वय व्हडल्या मट्टार ओके. इनॉग्रेशन केलें आनी ताचे पयलें KPMEचे आमकां परमिशन जाय आसलें आहा. तें परमिशना खातीर तांकां अशें गरजे तशें गरजे तें म्हळ्यार हांवें जल्मल्लें गर्तें ओके. किडनी गोळी ENK हांव function जास्त, आहा. हांवें स्टार्ट केलें तें म्हजें घर हांव जल्मल्लें घर आहा. पूण म्हज्या भावा भयणींनी सगळ्यांनी सांगलें कितें म्हळ्यार सगळें तूं हें करनाका रे रिनोवेट करनाका आमचें घर आसुल्लें म्हणलें एक आसूं दी मूळ मूळ काल्ल्याचं आसूं आसून दी दी. तशें इल्लेशें तशें दवर न्हू बाकी आमी रिनोवेट केलां आहा. म्हळ्यार KPMEच्या रेग्युलेशना प्रमाणे आहा. आमी जाय जाल्ली रिती केल्यात आहा. इतलेच टॉयलेट जाय ओके. डायनिंग रूम जाय आहा. आनीक तशें पुराय जाय डायनिंग रूम म्हाका सगळें डायनिंग सेट एलोशियस कॉलेजीच्यानी दिलां वाव. आनी ओके. ती 112 years ओल्ड ओके. एंटीक फर्निचर ओके. ओके आहा. तशें मुस्त जाणान दिला म्हाका आहा. सोफा सेट एकल्यान दिल्यात आनी बेड्डां दुसऱ्या कोणें दिल्यात आहा. अशें सगळ्या कोणें तरी दिलां आहा. वय आमी कितें करता म्हळ्यार आमचें बारी सिंपल आमी वखद दिना वय. कोणायकी वखद ना आहा. आहा. ओके आमी ताजें मन कितें आसा तें बदलिता कित्याक सोरो तुवें पिवंक नजो कित्याक तुवें ड्रग्स घेवंक नजो त्या विशयांत आमी तांकां शिकयता म्हळ्यार एक दिसाक ते जाण तांच्या पाटीक लागून शिकयतात आहा. आनी त्या वरवीं ते बरे जातात 21 days म्हणटा KPME पूण हांव चिंता आमकां 1 म्हयनो पावना 1 म्हयनो पावल्या उपरांत ती ताजे उपरांत दुसरें आसा तें मागीर सांगता हांव ओके. अशें आमचें ट्रिटमेंट कितें म्हळ्यार आमी मोतीक मायंड मॅपिंग म्हणलें एक आसा डॉक्टर सरफराज हॅशी म्हणून तो कॉलेजीचो प्रिन्सिपल ओके. तोय आसा आनी ते सदांच आमचे मेन फोकस त्या मनशाचेर आनी ताजें मायंड बदलूनच्या विशयांत वखदां वरवीं कांय जायना हांगा मस्त आसात दी एडिक्शन सेंटर हांव कोणायक विरोध आसना हांव तांचो सहकार घेता थोडे फावटी आमकां हे पिवोवचे आसात तांकां बिलकुल आमच्यान ट्रेन करूंक जायना जाल्यार तांकां थंय दवरता हांव प्रज्ञा कावन्सिलींग जावं दी लिंक जावं दी ती सगळीं म्हज्या वळखीचींच आनीक ते लोक आसा तशें क्लेराचें ते लोक आसा बारी वस्तू काम करता ते ह्या संगतींत तांचोय सहकार घेता हांव आनीक पूण म्हजें तितकेशें दुसऱ्या टायपाचें कितें ट्रिटमेंट तांकां वखद नासतनाच बरें करचें तांकां बरी जिणी दिवचें तांकां आमचे तूं भोवशा येवन पावून आमचो जागो पळोवन किडनी गोळी तुवें येजे किडनी गोळी कोयला म्हणलो जागो तोटांत एक बरें जाता रावंक आनीक हांवें बरीं झाडां लायल्यात फुलांची झाडां लायल्यात तशें आनी आमचें टायम टेबल आसा स्ट्रिक्ट टायम टेबल ओके आमी 4 वरांक उठता 4 उठोंक जायना जाल्यार 5 वरांक तरी उठाचे आनी ताजे उपरांत आमचें प्रेयर आनी योगा आनीक प्राणायामा अशें आसा ताजे उपरांत आमचें मागणें मस्त गरजेचें ह्या संगतीन मागणें बारी गरजेचें देवाचो सहकार देवा विणे आमी कितें करूं शकना तें आमी पयलेंत चिंतीचे तांकांय सांगता आमी तुमी मागया कितलें जाता तितलें मागया तुमच्या खातीर बरें तुका बरें करूंक मागया फाटीं तुज्या फॅमिलीक शेवटूक लिंक जावंक मागया मागण्यान मात्र हें जावंक साध्य आसा देखून कोणेंय बरें जावचें आसा जाल्यार गिना फकत म्हाका एक फोन केल्यार जालें ह्या आमचे थंयचे नंबर आसा आमच्या EN केअर फाउंडेशनाचे नंबर आसा सर्वधर्म संगमा म्हणून सुरू केला रिहॅबिलिटेशन सेंटर आमचे सर्वधर्म संगमा मस्त नमणेचे मनीस येवन आमकां हेल्प करतात आनीक आमच्या सांगात रावतात पर्यंत बरे जातात आनीक कोणेय येवचें जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करियेत ह्या कुडयानांत कोणाय कडेन विचारल्यार हेमाचार्या विशयांत विचारल्यार ते सांगतात या दायजी वर्ल्डांत आयलें जाल्यार तांचें काम जाल्ल्या भशेन दायजी वर्ल्डांत येवन आमकां अमके अमके कडेन वचपाचें आमकां एडमीट जायचें आमकां बरें जायचें म्हळ्यार त्या एका शब्दा वरवीं सकट बरें जाता आमकां येवनय खंयच्याय पदरापा लागीं सांगलें जाल्यार खंडीत साध्य मेळटा वय तशें कांय आमकां अमक्याच कॉन्टॅक्ट नंबराक राखून रावचें म्हणून ना वय ओके. तर तुम्ही सर सांगले आता एडिक्शन म्हणून सांगल्यार एक पिडा सडावत आमच्या लोकांक कित्याक म्हळ्यार अवेअरनेस ना आमच्यांत जालां कालांगे म्हणून सांगल्यार म्हळ्यार स्पिरिच्युअलिटी जाय मागणें जाय रिट्रीट कोसरचें देवाचे उतर एक जे मस्त गरजेचें पूण थोडे फावटी कांदतागे म्हणून सांगल्यार आतां कोण मस्त मागणें करतात तांच्या पुरा मांड्या तशें घालून दवरलांगी सोरो पिवचें म्हणून सांगल्यार तो मनीस पाड म्हणल्यार बरी एक मेंटालिटी आमच्या थोड्याच्या मतींत एक आसता
म्हळ्यार सोरोपी दक्षिण तूं एक पाड मनीस म्हणला जाल्यार पूण होय. एडिक्शन म्हूण सांगल्यार रियली ती एक पिडा म्हणल्यार पिडा. जाल्यार अवेअरनेस आमच्या लोकांक ना होय. तशें जाल्ल्यान एका मनशाक एका जाल्यार ताका सोरो सोडूंक मोन आसता होय. पूण एक खंयचे एक सोरो म्हणून मात न्ही कलेक एडिक्शन ताका सोडूंक होय. मोन आसा पूण ताची एक मेंटल स्थिती वा ताची एक ती पिडा ताका होय. ती सोडूंक ताका अवकाश करून दिना होय. तल्या वेळार तसल्या मनशांक आमच्या सोसायटींत या आमच्या लोकांनी कशें ताका हेल्प करियत वय आळे तुवें सांगलें न्ही खंयचोय पियल्लो मनीस पाड न्ही म्हणून तुवें सारकें सांगलें तें वय कित्याक म्हळ्यार हांवें आतां सगळ्या पियोवच्या मनशांकच तुलन करना आसा हांवें पळयल्या प्रमाणे पियोवचे मनीस आसात न्ही दुसऱ्या मनशांच्या जागी बरे तांचें मन बारे बरें वय आनी एकदम दिलदार मनीस पूण तुवें सांगिल्ल्या परी कसल्या तरी एक पिडा येवन एक रूख कसो पळय आमकां थोडे फावटी कळना एक रूख भितर कीड आसता आमकां कळना अवचित्त ती मरण पडटा तशें एक मनीस ह्या असल्या एका एडिक्शनाक बली जाता आमी देखून ताका पयस दवरचो न्ही हांवें पळयलां हें दोळ्यांनी करेक्ट आमच्याच हांव ते परत्या सांगता हांव क्रिस्तांव सोसायटीचें सांगता हांव म्हाका दुसऱ्या कोणाचें नांव काडूंक नाका क्रिस्तांवच्याच सोसायटींत आमी मिसाव येता जावंक पुरो आमी रिट्रीट करता जावंक पुरो हांव मागता जावंक पुरो मागण्यांत आसा जावंक पुरो पूण तुज्या फाटल्या घरा एकलो मनीस पियोन पडटा म्हणून कळ्ळें जाल्यार कोणी मुखार येना करेक्ट तांकां इतलेंत करियेत तांणी सिधा येवन हेमाचेर अमको मनीस पडटा सायबा ताका तें बरें करया म्हणटी जाल्यार ती केशें बरें आसलें बरें ताजे शिवाय कोण एकलो मुखार येना ते पियेताले पियोन पियोनूच मरतात तें म्हाका बारी पाड लागता आमकां मस्त करियेत आमच्या कडेन देवान सकत दिल्या आमकां देवान मस्त वाटो दिल्यात पूण आमी त्यो यूज करना आमी ताच्या बदला रिट्रीट वचोंक तयार आसा हांव रिट्रीट पाड म्हणना रिट्रीट जाय आमकां आमच्यात जिणेंत फाटीं गुवन पळोवंक आमकां मस्त उपकारता पूण थोडे फावटी आमच्या मनशांक ताजो निजायक अर्थ कळना करेक्ट आमी दुसऱ्यांत समजता हांव आनीक खंयचें करियेत पळय तें करना खंयचें करूं नजो पळय तें करता हय देखून हांव म्हणटा आमच्यात वस्तू करूंक साध्य आसा आतां म्हण सांगल्यार तुमी सांगले एखाद्या वेळार तांकां त्या मनशाक आनी तुमचे कशें एडमीट करूंक तांकां साध्य ना जावंक पुरो पूण एक फोन कॉल थोडे फावटी एका मनशाचें जिवीत बदलूंक शकता आतां तुमी सांगले आतां आमी सोऱ्या विशयांत उलयल्या एडिक्शना विशयांत उलयल्या तशें तें डिप्रेशन कित्याक म्हण सांगल्यार जिणेंत सगळें काडलें म्हणटा थोडे फावटी खंयच्याय रिजना खातीर डिप्रेशनाक वतात असल्या थोड्या मनशांक तुमी हेल्प करतात म्हण सांगले सर ताचे विशयांत आमकां सांगतात बरो एक टॉपीक तुवें केलोय आतां हांव सांगूंक शकना ड्रग्स चड कश्टांचें गी ड्रिंक्स गी या डिप्रेशन म्हणून खंयचें चड इम्पॉर्टंट गी म्हणून सांगूंक समजना हांव म्हजी बायल सांगतना म्हाका ड्रग्स आनी ड्रिंक्साचें उलयली पूण डिप्रेशन विशयांत हांवें खुद्द तातूंत हात घालतना म्हाका कळ्ळें आमचे सडावत मनीस डिप्रेशनांत आसात बऱ्या बऱ्या हुद्द्यान आशिल्ले मनीस डिप्रेशनांत आसात बरो सांबाळ जोडचे मनीस डिप्रेशनांत आसात ते आमकां खबर ना ते दाखयनात बऱ्या संतोशान आसले अशें आसात पूण तांच्या भितर कितले खोकलापण आसा ते आमकां कळना तुका सत्य सांगून जाल्यार म्हाका गलपतावन खोलां येतात म्हणजे कित्याक म्हळ्यार सडावत म्हजी इश्ट आसचे थंय तांणी म्हाका फोन कर सांगचें हेमाचेर या तुज्या सांगता म्हाका 1 म्हयनो रावाजे म्हणून कित्याक म्हणून विचारल्यार तुका गुर्त ना म्हजें सिच्युएशन हांवें जायते जोडले आनी जायते मोडले जायते सूख भोगलें पूण म्हाका आतां मुखारेची वाट दिसना म्हाका ज्यूत नाका म्हण दिसता हांव निमाण्या घडये पावलां आनीक पूण म्हज्या फॅमिलीक ही खबर ना देखून तांकां सांगना हांव येता म्हणून हांव पुरवारेचेर येता आनी तुजेरशीन येता सिधा आनी बरो जाल्या उपरांत फाटीं येवन मागीर तांकां सांगता हांव तूं बिझनेस टुराक येता म्हणून ही जाल्ली गजाल हांव बिझनेस टुराक येता म्हणून सांगता आनीक हांव तुजेरशीन येता आनी तुजे हरशीं रावता हांव इल्लो दीस रावन बरो जाता आनी मागीर येता कित्याक म्हळ्यार आमच्या सांगात आमच्या थंय आयल्यार ती खबर कोणाक दिना आमी गुपीत दवरता सकाळी खंयची संगत काली KPM एक सोडल्यार कर्नाटका प्रायव्हेट मेडिकल एस्टाब्लिशमेंट म्हणून ते म्हाका तांचें परमिशन आसा तांकां एक सोडल्यार दुसऱ्या इवन आमच्या ऑडिटर्सांक समेत आमी कितें करता म्हणजे सांगायचें म्हणून ना तांकां एक्टिविटी रिपोर्ट दिल्या जालो वर्साच्या एंडाक शिवाय दुसरें खंयचें सांगायचें म्हणून ना तशें तुवें सांगिल्ले विशय आसा पळय डिप्रेशनाचो हो विशय आमचो मुखले जनांगाक व्हडलो मारेकार कित्याक ड्रग्स आमकां आडवयत कित्याक म्हळ्यार ड्रग्स आनी ड्रिंक्स आमकां आडोवंक साध्य आसा आतां आमचे येवचे उणें जाल्यात
अवेअरनेस इल्लो सर आनी आमच्या क्रिस्तांव समोर ते प्रत्येक तरान सोरो इल्लो उणो जाला करेक्ट कसो जाला म्हण म्हाका गुत्तना पूण ती बरी खबर बरी खबर हांव सांगना की तुमी सोरो पियेताले आनी आनीक पियेचे आनी मागीर मुजरसीन येवचे हांव तशें सांगना वय हांव मार्केटिंग करूंक ना वय करेक्ट पूण डिप्रेशनांत आमी कशेंय वाचून उरचे कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या जिणे विशीं चिंतूंक आसना आमची जिणी कशी आसा आमी प्लॅन करना आमच्या जिणे विशीं आमच्या कडेन प्लॅनिंग ना आमी मस्त म्हणजे सांगेत हें पूण हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार दयाकरून म्हाका आयकतल्यांनी तांचे जिणे विशीं चिंतून पळयचें ओके तांचे जिणे विशीं चिंतून पळय तांचे जबाबदारी विशीं चिंतून पळयचें ओके फकत जिणी न्ही आमी आमच्या खातीर जियेता म्हाका भोगता थोडे फावटी ओके मस्त फावटी भोगता म्हाका आमी आमच्या खातीर जियेता करेक्ट आमी आमी आमच्या बायले खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर जियेना आमी करेक्ट आमकां म्हळ्यार आमकां बरें बरें जायचें सक्कडी आमकां जाल्यार जालें ओके ओके असल्यांनी डिप्रेशना पडचें विग्गी विगे वय अशें जालां अशें जावचें चड देखून म्हाका कॉल करतात गल्फान तावन चडावत गल्फाचे एकलो काजर जावंक बेसारला येवच्या डिसेंबरान ताका काजर आसा आनी एकदो बेबदो खंडावट पियेता ओके एका आमच्या गल्फांतल्या एका गांवांत आसा आनी ताच्या बापायन एक दीस म्हाका बापूय आयलो मेळोंक म्हणलो म्हज्या पुताक पुरा काजराचें पुरा जालां एक प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार घट्ट पियेता ओके अशें पियेल्यार ताणें कशें जिणी मुखार व्हरची म्हाका कळना ताका कांय करूंक जाता गे तुज्या कडेन म्हणून देखून हांवें म्हणलें तूं ताचे कडेन उलय कित्याक तांणी खुद्द डिसायड करचें म्हजे अशें कोणी येता जाल्यार तें आमी डिसायड करचें न्ही तांणी डिसायड करचें तांणी डिसायड करून आपण म्हज्या लागीं येचें तांणी आमच्या लागीं येयचे जाल्यार ते सवाल कित्याक हांवें तांकां दिसाचें तुवें डिसायड केलां हिंगी तूं हांगा रावताय म्हणून आतां रावता म्हणून फाल्यां ना म्हाका इल्लें पियोंक जाय म्हणून वचोंक नजो एक म्हयनो तुवें म्हज्या खंय वचूं नजो तांणी बरोवन दिवंक ताका इंट्रस्ट आनी पुरो आसा डिस्क्लेमर वय तें पुरो आसा आनीक तो म्हणालो वय पुता एग्री जाला तो तुजे हरशीं रावता खंय म्हणून तो एक म्हयनो रावलो म्हज्या सांगाता ताका सगळें आनी बरो गार्डनर बरें बरें ताज्या म्हळ्यार बेसाय आसा गे म्हाका कुतनातली ताज्या घरा मस्त बेसाय आसा गे ताज्या घरा कशें करता पळय तशें तो घडलो तो म्हज्या घरा आनीक ताका कांय स्पेशल कांय ट्रिटमेंट ना आनीक कावन्सिलींग आसा कावन्सिलींग त्या प्रमाणे कावन्सिलींग आपोवन व्हरतात अमक्याक आपोवन ताका व्हरतात पूण ताजे शिवाय तो ताजो टायम पास कसो करता म्हळ्यार हर एकलो टायम पास करता तो कशें करता म्हळ्यार तो जडां लायता नवीन नवीन जडां लायता आनी म्हज्या कडेन मस्त जागो आवडलो तशें ते करता आनी एका म्हयन्यान तो सारको जालो पिवोवचें बिलकुल तो विसरून गेलो तो पाटींग गेला पाटी आतां पियेना आनीक पळय निजाय की ताका कितली खुशी ताजे जिणेंत करूंक जायनातलें ताणें करून घेतलें तें हांवें केल्लें न्ही ताणेंच केलें ताज्या जिणे खातीर आनी ताका डिसेंबरान काजर आसा वय आनी तो एकच हांवें एग्जाम्पल तुका सांगलें तशें मस्त जाण आसात वय वय थोडे ते थोडे कासार गुडतावन खंय म्हाका खबर ना कशी खबर पावता म्हणून कोणें सांगलें खंय रोटरीच्या मिटिंगा वेळार हेमाचार्याच्या थंय वचून गेल्यार तेगेशें बरें आसा सोऱ्यात न्हू पयस करता तो तशें म्हणून एकलो आसलो तरणाटो ताचें नांव तूं सांगना 22 वर्सां प्राय आनीक पियोवचें निश्चय आवय प्रायस्त आवय बग्गोवन येता येवन म्हाका बेले पोला म्हाका बग घाल्या अशी काडये भशेन अशी बग घाल्या बेले पोला म्हाका म्हणून एकलोच पूत एकली दू वय तशें सांगलें जाल्यार दक्षिण खातीर आवयच्या उठोन येता सांजेर 5 जाणांनी उखल नाडीचे घरा ओके तसो न्हिदुल्लो दुसऱ्या दिसा तसो तो न्हिदून आसता तो ती भयण व्हडली भयण डॅन्सर ते बरें भरतनाट्यम ते डॅन्सर ते किन्नी वेळी एका संभ्रमाक आयले आनी थंय हांव चीफ गेस्ट कितें आसलो तो म्हाका ती पक्का पळोवन म्हाका म्हणाली हेमाचार्य आसलो हौದು सर ನಂದು ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ अशें म्हणून ती खबर सांगली हांवें म्हळें ताका घेवन हांगा ये म्हूण सांगलें ताका घेवन आयलें तें आयलें आनी मागीर ताका समजयलो हांवें तुका सांगना हांव म्हाका दिसता म्हजो 3rd की 4th कोण इनमेट तो इतलो बरो चेडो इतलो सोबीत पळोवंक इतलो बरो चेडो तो म्हाका विचारता सर म्हणजे वयर थंय माळे बंदूत आसा तें कांय करना तुगे
हांवें करूंक म्हाका कोण पयशे दिता बाबा, म्हाका कोणी पयशे दिताले नात अशें म्हणून. देखून तो म्हणालो तूं कोणाक ते एक स्टेअर केस म्हणी कर, स्टेअर केस करशे जाल्यार लायटींग आनी पुरो फॅन आनी पुरो हांव घालयता, Wow. इलेक्ट्रिशियन, ओके. हांव इलेक्ट्रिशियन आनी पुरो तें पुरो काम करता हांव म्हणून. तो 1 म्हयनो म्हज्या सांगात आसलो, एक दीस खाली बसोवना, ओके. फुल इलेक्ट्रिकल काम ताणें केलां. देखून हांव कितें म्हणटा म्हळ्यार सक्कड चेडे, सक्कड इलेक्ट्रिशियन म्हणून हांव कोण कोण आयल्या ते दळमसर ते दुसऱ्या कामांनी परिणीत. करेक्ट. ते इतले बरे तांचें काम जाणा आसात. आतां वडोल सांगलें हांवें, हे सोरोप येवचे मनीस आसात ते एक तर काळजान बरे आनी तांच्या वृत्तींनी बरे, बरे. करेक्ट. निजागी बरे वृत्तीन बरे एक्सपर्ट, पूण कोण जाणा तांकां एक असली कीड लागल्या, तशें जाल्यार तांकां भायर येवंक कश्ट जातात. करेक्ट. तस जाल्यार आमी हेल्प करचें. करेक्ट. आमी कोण तांकां समजता, वळखता, पळयता, तांकां आमी बरें करूंक साध्य आसा. करेक्ट. आमी जर दोळे धांपले तांकां मागीर मरण सगत, ताका ते बेगीनच तांच्या प्रायाच्या पयल्यान वतात. करेक्ट. तुम्ही अशें सांगतना सर म्हाका एक बायबलांतले उतार उडास आयले. देव म्हणटा तुमची चिंतना म्हज्या चिंतना बरी न्हय, म्हजो वाटो तुमच्या वाटा बरी न्हय म्हणून. कित्याक म्हणून सांगल्यार आमकां देवाची वाट कशी म्हणून कळना. आता तुम्ही इएन केअर फाउंडेशन स्टार्ट केलें, ती एक चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन तुम्ही स्टार्ट केलें. पयशांची तुमकां गरज आसा म्हणून देवाक गोत्त आसा, पयशे दितले थोडी मनशां आसूंक पुरो, पूण तुमचे कशें येवच्या मनशांक अलग रितीचे मनशां देवान तुमकां दान दिलें गी, तांकां तुमचे जावन सुटका मेळ्ळी, तांचे जावन तुमचें काम जालें. सो देवाच्यो वाटो म्हळ्यार अश्योच तो, थंयसर खरी गरज आसा देवाक गोत्त आसा, ताचेर भावार्थ दवरल्यान केदाळे सोंड घालना म्हणल्यार ही एक एक्झाम्पल म्हणून आमी सांगयात. सर म्हजे नेक्स्ट सवाल कितें गे म्हणून सांगल्यार, आता तुम्ही सांगलें तुमकां इएन केअर फाउंडेशनाक आतां तुमकां मनीस येतात, त्या मनशांक तुमी म्हळ्यार तुमी कावन्सिलींग दितात, तांचे सांगात रावतात, तांकां तें काम करूंक आसा, तुमचे एक टायम टेबल आनी पुरो आसा म्हणून. आता कित्याक एक चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन म्हणून सांगता आसतना इनमेट्स म्हळ्यार ते कोण रावंक येता तांचे कडेन तुम्ही पयशे थोडे पडी खाणोंक जायना, कित्याक म्हळ्यार थोडी दुबळी असतात, तांकां तुमी धर्मार्थ म्हणल्या बरी तांकां तुमी सेवा दितात. पूण खर्च सुमार आसा, कित्याक तितल्या जाणांक ते दोरीचे त्या जाग्याची मेंटेनन्स जावंक आसा, आनी कसलें पुरो जायजें म्हणटा आसतना तुमच्या खर्चाक तुमी कालें करतात. एक जाण एका म्हयन्याक कितलो खर्च पडटा, हाका कोण पळय हेल्प करतात, म्हळ्यार हेल्प करतल्यांक तुमकां ते कन्सेशनाचें कालें हें आसा गे, म्हळ्यार टॅक्स बेनिफिट्स कालें आसा, ताचे विशीं आमच्या प्रेक्षकांक सांगता. खंडीत जावं. पयले सुवातेर म्हाका सांगूंक जाय तुवें फ्री सर्वीस अँड चॅरिटेबल म्हणून. चॅरिटेबल आमकां मस्त करी येत करूंक आमकां येमून आसा, पूण थोडे फावटी चॅरिटेबल केल्ल्यान आमी हाजेर पडटा, कितें कश्टार पडटा. कित्याक सांगता तुका, हांव एक एग्जांपल दिता. हांवें 6 म्हयने येताल्यांक कांयच पयशे घेनासतना ट्रीट करतालो, पूण ते इल्लेशें म्हारग पडलें म्हाका. म्हारग पडलें कित्याक म्हळ्यार तांणी येवचें, आयिल्ल्या गेल्ल्यान सगळ्यांनी भरती जावचें, जेवण बरें मेळटा म्हणून, बरें जेवचें आनी मागीर फाटीं वचून परत्याप येवंक धरचें. हे म्हाका दुसऱ्यांनी सांगलें, म्हज्या मोतीक पयलें वचोवना. ऑफकोर्स म्हाका इल्लेशें मोतीक गेल्लें, पूण कळोना कित्याक अशें जाता म्हणून. मागीर कळलें म्हाका हें फ्री सर्वीस केल्ल्यान जाता म्हणून. देखून हांवें कितें केलां म्हळ्यार आतां आयले वर पर्यंत 500 रुपया हांवें एका रातीक जेवल्या खातीर दवरला. एका रातीक एक रावल्ल्याक जेवल्ल्याक 500 रुपये, रावल्ल्या पयशे नात, कावन्सिलिंगा पयशे नात. पूण बल्की म्हाका कावन्सिलरान सांगलें तूं इतलें पुराय काल्या मोतीक तकलेर घेताय, बऱ्या बऱ्या कुटुंबांतले रावतात आनी तांकां एक 100 रुपये सडय, 600 कर म्हळां. देखून आमी आयल्या वरतावन 600 रुपया दवरल्यात. पूण केस टू केस बेजीस, जर बऱ्यांक थोडे आसात तांकां जेन्युइन केसीस हांव फ्री करता. धाकल्याक एकलो ल्हान चरको आसलो म्हज्या शेजारा, म्हाका मस्त हेल्पफूल आसलो तो. त्या थम्सअप आयिल्लें मात्र, थम्सअप शॉपात हांव हाडी जाल्यार तो हाडटलो म्हाका. आत्तां कारार वचून हाडटा म्हणटालो, सायकलाचें टायर गोवन करून वचून हाडटालो. तो चरको हांव पळयता घालपात आयल्या उपरांत घट्ट पियेता आनी न्हिदता. म्हाका एक ते एक चॅलेंज कशें जालें. देखून ताच्या भयणीक सांगलें हांवें, हाका हांव बरो करता. तसो ताका हांवें बरो केला, निजायगी बरो केला, आनी आतां पियेना तो. आनी आयतार ते उपरांत भुशा तुवें सवाल विचारूंक जाय आसलो म्हणना, हांव पयलें सांगता फकत एका म्हयन्यान हें काम जायना. हाका इल्लें फॉलोअप जायचें आनी जबाबदारी फकत हेमाचेर येची न्ही, आमी जबाबदारी घेवची पडटा, घरच्यांनी जबाबदारी घेवची पडटा. आनी तो पियेता गी पियेना गी, पियेता जाल्यार इवण न्ही, म्हाका सांगयेत. हांवें केल्ल्या प्रमाणे एक 2 जाण
हांवें ट्रिटमेंट दिल्या उपरांत ती पियेतात म्हणली खबर आसा म्हाका. ओके देखून हांव सांगना की 100% बरें जाता म्हूण सांगना. ओके ते म्हणजे आता सर्वधर्म संगमा या EN केअर फाउंडेशन कशें चलता आनी खंयच्या रितीन चलता म्हूण तुमी सवाल केले म्हाका फायनान्शियली. वय हांवें सांगूंक जाय कितें म्हळ्यार हांवें चिंतुल्लें आनी आतां हें करताय तशेंच धर्मार्थ चॅरिटेबल जावन करया म्हणून म्हजी आशा आसली. नॉट एज अ हॉस्पिटल. म्हाका हॉस्पिटल कॅटेगरी 2 म्हणलें हें मेळना हांवें डॉक्टराक दवरियेत. पूण म्हाका तशें करूंक नाका. म्हाका आमच्याच घरा भशेनच रावन तांकां ट्रीट करूंक जाय आनी ताजो चड फळ आसा. कित्याक म्हळ्यार हांवें खबर काडली की म्हज्या थंय रावन गेल्ले चेडे आतां तें सांगचें पडटा चेडवांक घेना हांव वय, वय, सद्याक चेड्यांक मात्र चेडे मात्र येवन रावतात. चेडवांक हांव सद्याक आमच्या थंय घेवना वय. हांवें. मस्त जाणां आयलीं पूण चेडवांक हांव तांचें डिप्रेशनांत हांव भायर घालतां. ओके 9th 10th आसल्यार मस्त डिप्रेशन आसा तें आमकां खबर ना. ताजे विशीं भोवशा आनी एक चॅप्टर एपिसोड करूया. तांकां हांव कितें करता म्हळ्यार ह्या तांकां हांगा रावय नासतना तांच्या आवय बापायक या तांकां समजोवन तांकां बरें करता हांव. ओके आनी तांकां जाय जाल्ल्या मनशां कडेन धाडटा. म्हणजे वळखीचे डॉक्टर्स आसात तांच्या कडेन धाडटा आनी बरें करता. आतां हांवें म्हळें धर्मार्थ करचें म्हणून. धर्मार्थ थोडे फावटी तांतूय आमी मार खाता धर्मार्थ केल्ल्यान आमकां जालां तशें. आमी एक 6 म्हयने हांवें धर्मार्थ करूंक चिंतलें आनी केदार म्हळ्यार त्या दाडा पयशे सगळ्यांनी दिल्ले आसुल्ले. सगळ्यांनी आयिल्ले गेल्ले सगळ्यांनी पयशे दिले. करताय मुजे पयशे मुजे इतले म्हणून. ओके 50,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख अशे येताले. पूण तो टायम काबार जाला. वय तो काबार जाला. कित्याक म्हळ्यार कोवीड येवन गेल्या उपरांत तो टायम मस्त पाड जाला. म्हाका कोविडाच्या पयल्यानच येवंक सुरू जाल्ले पयशे. कोविडांत अख्ख्या वर्सान म्हाका कांय पयशे मेळोनात. ताजे उपरांत इल्ले इल्ले येवंक सुरू जाले. 15,000 दिता म्हणल्यार 1,500 दिलो. 10,000 दिताल्यांनी 1,000 दिलो. अशें म्हाका दिल्यात. पयशांच्या संगतीन हांव मस्त कश्टात तें हांवें सांगूंक जाय. पूण ताजें वर्थ कितें म्हळ्यार धर्माची गजाल उलोवन नासलो हांव. 6 म्हयने पयशे घेनासतना हांवें पळोवंक धरले. पूण जाता कितें म्हळ्यार थोडे आसात सक्कड म्हणना हांव थोडे आसात खाली जेवच्या खातीर मात्र येवन एडमीट जातात. ते बरे जेवतात आनी तांचो उद्देश एकच तांकां पोटाक ना देखून एक बरो जागो आसा थारो बरो आसा आनी बरें लायफ मेळटा म्हण रावतात. 1 म्हयन्या उपरांत वचून पियेतात परत्याक. तशें आमकां करूंक नाका. कित्याक म्हळ्यार आनी एक हांवें आमचें मॅनेजमेंट डिसिजन घेतलां. कितें म्हळ्यार एकाच मनशाक आनी फावटी घेना आमी. ताणें एकच सिटींगांत समज जायचे जाता म्हणून गत्त आसा आमकां आनी ताणें सेकंड टायम येवन वचो. पूण थोड्या सेंटरांनी अनफॉर्च्युनेटली तांकां घेवन आसतात ते येवन आसतात आयराम गैराम तशें. हय आमच्यान तशें ना. आनी देखून हांव इतले 600 आतां सांगलां पूण एकदमसर हांव 500च घेवन आसा. 15,000 एका म्हयन्याक घेवन आसा. ताजे शिवाय कितें म्हाका म्हयन्याक एक सुमार 1.5 लाख म्हणसर सॅलरी पडटा. 1.5 लाख ते 2 लाख म्हणसर सॅलरी पडटा. आनी तुका सदां आमचे किचनाचे खाण वरवीं ती म्हाका 30,000 म्हणसर एका म्हयन्यांत ते पडटात. आनी मागीर बाकीचे ते एक्स्ट्रा बाकीचे कितें सामान हाडूंक वय ते पुरो एक्स्ट्रा खाणा जेवणा खातीर 30,000 पडटा. पूण कार्मेल किराण या दुसरी खंयची संस्थो ते म्हाका खंयच्या रिती थोडे दितात मस्त नमुने दितात म्हाका. न्ही फकत इगर जाता हांव म्हाका देवस्थानांत हांव म्हाका मस्त कुमोवंक मेळटा. दुर्गा परमेश्वरी उलेपाडी म्हणलें एक टेंपल आसा थंय तावन म्हाका सहाय मेळटा. ते म्हाका तांदूळ हाडून दितात. मस्त जाणां ते रावतले इनमेट्स आहात घेना तांकां रेशनाचें कितें मेळटा. रेशनाचो तांदूळ मेळटा ते तांचो मेळचो आमकां हाडून दितात. वय तशें जाता. पूण पयशांची मस्त गरज आसा. वय आमचे आतां म्हळ्यार बदलालां. स्टार्टिंगाक हांव स्टार्ट करतना मस्त पयशे येताले. आतां सत्य सांगूंक जाल्यार थोडे संगती आतां परच्या पर उदक भरले. आमच्या यार्डान पुरा उदक भरले. उदक भरले आनी आमचो येवचो रस्तो आवडले तोटा भितर येजे तो पुरो कोसळ्ळो. तो रस्तो कोसळून गेलो आनी आमकां रस्तो ना.
रस्तो ना म्हणटाना आमकां रिक्षाचे आनी हे तुजे स्कूटरवाले ते येवंक तयार ना. तयार ना आमकां कोणी येताले इनमेट सांगे हाडूंक तयार नात. तशें जावन आमी सद्याक बंद करचे पडले. त्या सिच्युएशना पावले आमी. ओके आनी आमचे गाडयो दवरचे यार्ड पुरो उदकान बुडले. ते हांवें दुसऱ्यांच्या गमनाक हाडलां, आमच्या पंचायताच्या गमनाक हाडलां, आमचे MLA आनी कोण आसात थोड्यांनी म्हाका कुमक बसयल्या दिता म्हळां. पूण केदार जाता म्हणून गुत्तना म्हाका पंचायताचे आनी कर्नाटका बँकाचो चेअरमॅन म्हजो बरो इश्ट आसलो महाबलेश्वरा म्हणून, ताणें इनॉग्रेट केल्लें. तोय म्हणालो हांव हेल्प करता म्हणून. कर्नाटका बँकांत हांव अपेक्षितां सहाय मेळटा म्हणून. ताजे उपरांत MRPL तांणी खंयचो एक वांटो पडिता म्हळां. म्हणजे गरजो मुस्त आसात. गरजो मुस्त आसा म्हज्या खातीर न्ही. होय, म्हाका हांव एका तेंपार व्हडलो सांबाळ घेवन आसलो. आज म्हाका झिरो सांबाळ, कांय सांबाळ हांव सगळो म्हजो टायम ह्याच खातीर करशितां. पूण हांव एक गजाल तुका सांगाचें, हांव व्हडलो सांबाळ घेवन आसलो, व्हडल्यो सवलत्यो घेवन आसलो, सगळं व्हडल्यान घेतालो, पूण समाधान नासलें. मतीचें समाधान नासलें, म्हज्या बायलेक समाधान नासलें. ओके, पूण आज कांयच पयशा विण्याची येता हांव. कांय हांव खंयच्या म्हज्या कामाक पयशे लायिल्ले ना या तुका सांबाळले ना, पूण बरें समाधान आसा, बरी न्हीद पडटा. बरी न्हीद पडटा म्हाका. कित्याक म्हळ्यार म्हजी जीण पेल्या खातीर करशिता हांव. पेल्या खातीर तांचे कितें गरज आसा हांवें तेंच मागचें, दिसाक 2 फावटी मागचें की दुसऱ्यांची गरजो समजूची सकत म्हाका दी. मेन आमकां सोशणिकाय, आमकां सोशणिकाय लिवणी आणि तळ्यांक हँडल करचे म्हणून सांगला की त्याला पियेतेल्यांक ताचे थोडे पुटे विड्रॉवल सिम्पटम्स असताना मस्त कस जातात. ते विड्रॉवल सिम्पटम्सच्या विशयांत इल्लेशे आमकां सांगतात. त्या विशयांत हांव चिंतून आसलो. तूं एवढो एक गजाल सांगली म्हाका, देवाचे वाटो आनी आमचे वाटो. करेक्ट. आमचे वाटो देवाचे वाटो आनी न्ही, आनी देवाचे वाटो आमचे वाटो न्ही. तशें जालें म्हजें थंय. हांव हें स्टार्ट करचें म्हणटाना कशें स्टार्ट करचें, म्हाका कांय ह्या विशयान कांय माहीत ना. म्हणटाना अवचित्त म्हाका खंयतावन एक कॉल आयले. एक मनीस, तो कॉन्टिनेंटल शेफ, म्हाका शेफ जाय आसलो, म्हाका रांदूंक जाय आसलो. तितले भितर तो म्हाका म्हणलो, तुका रांदूंक मात्र न्ही, तुका he was an alcoholic. And he has gone through all this process and he knows how to handle the situation म्हणून. ताजें नांव विनोद म्हणून. तो म्हजे सांगता आसा आनी म्हाका दिसता बेगीनसो तूं म्हजे इंटरव्यू आयकतलो. ओके, तो म्हाका दिल्लो देवाचें बेसांव म्हणून. तो एक म्हाका मेळ्ळो आनी ताजी बायल तें केरळाचें एक्चुअली. म्हाका जॉयन जावचे 3 दिसां पयलीं ताणें फोन केलें म्हाका. म्हणाले, सर तुमी म्हाका जॉयन जावंक सांगलां, पूण कितें सांगू तुमकां, हांव एकदम अल्कोहॉलीक आसलो, आतां बरो जालां, 12 वर्सां जावन हांव पियेना. पूण म्हाका म्हजें म्हणलें घर करूं ना हांवें. आनी म्हजी बायल आसा, तुमचे सांगता रावचे जाल्यार ताका बायलेक केरळा धाडचें पडटलें म्हाका. म्हाका रावंक जायना. हांवें ताका सांगलें, तूं तुज्या बायलेक घेवन ये. आतां इतलें व्हडलें बांदलां कोणा खातीर, म्हज्या खातीर न्ही, हांव एकलो आनी म्हजी धूव, ताका दुसरें घर आसा, तूं येवन हांगा राव. तशें ती आसात म्हजें सांगता. विड्रॉवल सिम्पटमाची गजाल तुवें सांगली. इट इज अ व्हेरी बिगेस्ट चॅलेंज. कित्याक म्हळ्यार कोण सोरो सोडटा तांकां विड्रॉवल चॅलेंज हें आसतात, सिम्पटम्स आसतात विड्रॉवलाचे. तांकां 3 दीस आळसूं बारीक कश्ट. म्हाका बारी बें आसलें कशें हँडल करचें म्हणून. पूण आतां म्हाका बें ना. म्हजें सांगता विनोद आसा म्हणून. विनोद म्हणालो, सर तुमी कांय भिये नाकात, हांव तें पुरो हँडल करता. कित्याक ताणें पुरो हँडल केलां. तो ते लोक म्हणले एका इन्स्टिट्युशनांत आसलो. तशें जाल्यार ताणें पुरा म्हज्या जाग्यार जावचें की वर्स्ट सिच्युएशन हँडल केलां. तें डी एडिक्शन सेंटर. म्हजें डी एडिक्शन सेंटर न्ही, म्हजें थंय येताल्यांक सड्ड प्रॉब्लेम ना. कित्याक म्हळ्यार तांणी एकत्र ते थोडे तेंप सोडुल्ले आसतात आनी बरो जावची एक आशा आसा. थोडे आसात तांकां बरी जावची आशा ना, तांकां धरना दुसऱ्या एका अंतू घालचे, प्रज्ञान घालचे. मागीर तांकां समज तितके समज जाल्या उपरांत तांकां भोगलें जाल्यार आनी हांव पळोवंक गेल्या वेळार फटलून धरतात.
म्हणटा तुजे हरशीं वर म्हाका तुजे हरशीं वर म्हाका लिंकान गेल्ल्या वेळार म्हाका फुटलून धरतात तांकां मागीर हाडून एडमीट करचें ओके त्या इजी जाता काम नातल्यार तांकां आळसूं बारीक कस कश्ट जातात पण सांगलें तुका सुश्णीकाय म्हणून वय वय करेक्ट सुश्णीकाय मस्त जाय मस्त जाय कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी कितें करतात कशें करतात आणि त्या वेळार मस्त वाईल्ड जावचे असता Exactly, एकामेकाक yeah. म्हणतात त्या वेळार ते कितें करतात म्हणून तांकां समजन येतले ते समजना. पावतात वय, ते विड्रॉवल सिम्पटम इट इज व्हेरी डिफिकल्ट त्याच्या हांवें आयकलां वय सुश्णीकाय मेन वय तशेंच आमी आतां उलयला फायनान्शियल विशयान तुमी आमी उलोवन आसल्या वय उलयतना एका तुमी सांगल्या तुमकां डोनेशन येतात म्हणून सांगून एखाद्या वेळार EN केअर फाउंडेशनाक डोनेशन दिलें जाल्यार टॅक्स बेनिफिट्स तांकां मेळटात वय, की वय. ओके ती आनी एक खबर सांगत हांवें इमिडिएटली टॅक्स बेनिफिटाक एप्लाय केल्लें पूण म्हाका तांणी जाप दिवना कित्याक म्हळ्यार जाप दिवना तांची मिस्टेक म्हणून सांगना हांव मस्त जाण ह्या टॅक्स बेनिफिटाचे एक्झाम्शनाचे फायदो उठयतात वय कांयच फाउंडेशन नासतना कांय तरी ऍक्टिव्हिटी नासतना ते एक्झाम्शन घेतात आणि तांचे कितें ब्लॅक आसले पयशे वायट करतात जातात वय देखून गव्हर्नमेंट मस्त सक्त आसा आतां देखून गव्हर्नमेंटान कितें म्हळ्यार आमी खुद्द दोळ्यांनी पळयल्या शिवाय एक्झाम्शन दिवं नजो म्हणून तशें म्हाका तांणी दिवना कळोवन तांकां कितें म्हणून म्हजें कितें म्हणून कळोवना तांणी ट्रस्ट डीड वाचली सकड वाचलें पूण तांकां कळोवना म्हाका हांगाचे म्हजो ऑडिटर आसा आमचो सगळ्या संस्थांचो वडील एकलो ऑडिटर एकलो असो ताणें तो सांगूंक लागलो म्हाका ताणें सांगलें म्हाका तुवें भोवशा वचचें पडटालें तांचे कडेन उलोवंक ते कित्याक कारणा खातीर दिनात म्हणून हांव सीदा गेलो बँगलोर हांव इन्कम टॅक्स कमिशनरा कडेन गेलो आनी ताचे कडेन म्हजी गजाल सांगली हांवें सांगलें म्हज्या जिणेंत जाल्ली सगळी गजाल ताका सांगली हांवें आनी ताका सांगली आनी ताका एक गजाल ताका सांगलें म्हज्या भशेन दुसऱ्या कोणाक जावं नजो जायत जाल्यार ते गांवांत ते रावचे नात ते खंडीत गांव सोडून धांवतले करेक्ट जाल्यार हांव भियेन आसतना अमकें काम करनासता करूंक आनी तुमी म्हजें काम आडयतात म्हाका काम म्हजें करूंक दिनात म्हणून ते आयकून तो एक सारको शर्मेवन गेलो ओके तो म्हणालो सर सॉरी हें करनाशें राव दिनाशें कारण आसा कित्याक म्हळ्यार तुजी मिस्टेक आसा थोडे ट्रस्ट आनी तूं तुजें कितें काम करताय म्हण ताजें बरोवना क्लियर ना ते पुरो ट्रस्ट डीड परते चेंज करीचे आनी ताजे उपरांत म्हाका आयल्यार हांव तुका एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट दिता आनी तशें म्हणून हांव हांगा पावच्या पयल्यान म्हाका तांणी इंटिमेशन दिलां की ऑलरेडी मंजूर जाला म्हणून आतां कोणे आतां म्हाका खंयचेय नमुन्याचें दान दिवचें आसा जाल्यार तांकां 100% टॅक्स एक्झाम्शन मेळटा तांकां मेळटा कांय प्रॉब्लेम ना ओके तर सडावत तुम्ही EN केअर फाउंडेशना विशयान मस्त आमकां इन्फॉर्मेशन दिलां तुम्ही कशें काम करता आनी तुमी करनासची ती सेवा ती सेवाच म्हूण सांगता कित्याक तुमकां बरें काम आसलें संवसार भोर तुमकां वळखीचे मनशां आसात तुमकां कशें जाय तशें जिवोवचें एक अवकाश आसलो पूण तुमी त्या सुखाक लबदोन रावनासतना लोकांक तुमी भोगुल्लें तें दूख आनी कोणी भोगूं नजो म्हणल्या उद्देशान लोकां खातीर सेवा करनासत स्पेशली डिप्रेशनार ड्रग्ज या मादक द्रव्यांक आनी पुरो कोण बोळक जाल्यार तांकां त्या एक डिप्रेशनांतून भायर हाडचें एक ट्रेमेंडस काम तुम्ही करनासत देखून तुमकां मस्तू एक सेल्यूट म्हणूंक आशा येता आमच्या वीक्षका तर्फे तुमकां एक देव बरें करूं म्हणून आशेत आसतना सर निमाणे एखाद्या वेळार तुमकां एक संदेश दिवंक जाय आमच्या लोकांक कित्याक म्हळ्यार आमी उडोवतना मस्त उलयल्या मेन तुमी मरना विशयान उलयल्या भावार्था विशयान उलयल्या आमी मागण्या जिविता विशयान आमी उलयल्या सो निमाणे तुमचे तोंड आमच्या वीक्षकांक एक संदेश दिवंक जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक आशा येता संदेश दिवचे तितलो व्हडलो मनीस न्हय हांव पूण तुमचे कार्मेल कॅफे पोर एक पॉडकास्ट पळयलो हांवें चड पळोवन आसले हांवें एक पळयलो चड पळोवन हांवें तांतूं आमचे वेलिटान पोर एक मेसेज दिल्ली म्हाका बरी लागली की तूं कोणीय जावं सादें तूं कोणीय जा आनी न्हू ताच्या पयलीं आमच्या दायजी वर्ल्ड स्वाभिमान अवॉर्ड म्हणून करताले आमी अंगविकला तावनी आसोनी अचीव करतालीं तांकां आमी स्वाभिमान अवॉर्ड दिताले आमी चीफ गेस्ट जावन आयिल्लो आमचो हेगडे ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ एक गजाल सांगली ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಇರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರು मानवनागिरू पोरच्या पोर तुमच्या एपिसोडांत तिंतू उतरां हांवें वेलिटा जावन आयकली तूं कसोय जा खंय राव तूं पूण एक बरो मनीस सा ते म्हाका दिसता तो संदेश सगळ्यांक समर्पक कित्याक म्हळ्यार आमी जिणेंत कोणीय जावंक पुरो व्हड जावंक पुरो ल्हान जावंक पुरो दुबळे जावंक पुरो ग्रेस्त जावंक पुरो
पयशे दुसरे खंयच्याय संगतींनी वेगवेगळो जावंक पुरो, पूण आमी हे खरो मनीस जाल्यार गिना तेंच एक हांव चिंता गरजेचो विशय. करेक्ट. ताजे शिवाय आमी खंयचेय आमी चिंतूंक साध्य ना. ओके, बरो संदेश दिलो सर तुम्ही. ते एक मनशापूण कित्याक आमचे रोशन बेळमण आमचो तो जाले ह्युमॅनिटिझमचो ताणे सांगचे सेम पहिले मुनीस जायचे, मुनीस आनी मनशापूण पहिले येता म्हणून सांगून कित्याक मानवते मोदला धर्म मेन धर्म आमचो तो कित्याक बायबली तेंच सांगता मनशापोणान जेजून काम केले मनशापोणान तुमकां गरजेचें म्हणून सांगून. तर सर तुमकां सबार तेंपातून आपोवंक म्हणून सांगून ट्राय करन निमाणे तुम्ही आज आमच्या स्टुडियोकेन पावल्यात. कित्याक म्हणून सांगल्यार हेमाचार्य सर डेफिनेटली कोणाक इंटरव्यूज दिना, त्यांचे सन्मान कार्यांक ते बिलकुल कित्याक म्हणल्यार तुम्ही हिस्ट्री वस्तून पळयली जाल्यार हेमाचार्याक खंयसर म्हणजे सन्मान केलो म्हणून आसचे दाखले नंतर नांद म्हणून सांगित देखून तल एक सिंपल मनीस ते केदाळी सन्मानाक जावन दी खंयचे एका प्रमोशना खातीर कित्याक म्हणल्यार म्हजें नांव काडून हांवें एक पयशे करचे म्हणलें तर एक मनीस ते न्हय, पूण हांवें मस्त वत्ताय केल्ल्याक तांच्या पुताच्या विशयांत इल्लेशें म्हणल्यार लोकांक तांच्या जिणेंतावन इल्लें प्रेरण लाभचें म्हणल्या खातीर तुम्ही हांगासर आयल्यात सर. सो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या एक आपोवण्याक तुम्ही उतराक पाळो दिवन हांगासर आयल्यात. आमच्या विक्षकांक खंडीत जावन असो एपिसोड बरो जातलो म्हणून सांगून म्हजी पातयेणी. तुमकां परत एक फावटी सर आमच्या विक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल किरणाच्या टिमा तर्फेन देव बरें करूं म्हणून अशें येता. देव बरें करूं. तर मगाच्या विक्षकानो तुम्ही आज हेमाचार्य सरान सांगले सुमार तुम्ही ऐकले तांच्या जिणेची काणी, तांच्या जिणेंत तांणी घेतले ते कष्ट, तांकां ते भोगली ती दूख, पण हर एक दूख तांणी ते पॉझिटिव्हली कशी काण गेली, तांची जिणी त्यांनी कशी बदलून काण गेली आणि आज एका समाजाचे बळवंत हातेर जावन साबार युवा जाणांची जिणी ते बदलूनचे काम ते करन आसात. आणि आज हांगासर ते आयल्यात आणि त्यांनी उलयल्ले खंयच्या प्रमोशना खातीर हो व्हिडिओ आमी करतात ना कित्याक असले मनीस आमच्या समाजात गरज आसा, तांणी करच्या कामा वरवीं साबार जाणांची जिणी बदलावण जातात आसात. देखून देखा जाल्यार आमकां जाता जाल्यार हो व्हिडिओ आमकां लायक जाता जाल्यार दयाकन जाता तितल्या लोकां लागीं शेअर करून काण घेया. तांणी करचें बरें काम साबार लोकांक पावोवन दी. खंयसर लोक कश्टोन आसा, एडिक्शना दरम्यान म्हळ्यार सोरो पिवोवचें जावन दी, मादक द्रव्यांक ड्रग्साक वळख जावन वा डिप्रेशनाक वळख जावन कश्टोन आसच्या लोकांक एक भरवशेचें किर्ण मेळटा जाल्यार तांची जिणी आमच्या शोतान वा तुमच्या हातान बदलले जाल्यार देवाचे आशिर्वाद आमचेर पडटले. देखून दयाकन हो व्हिडिओ शेअर करा, आमच्या कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि कसो जालो म्हणून सांगून कॉमेंट्सांनी दयाकन आमकां बरोवन तिळसिया. कित्याक तुमकां आमचे तावन कितें अपेक्षीत आमकां कळयलें जाल्यार बऱ्या बऱ्या मनशांक आमी हांगासर आपोवन आणखी हो शो बऱ्या तरान करूंक आणि तुमच्या जिणेक प्रेरण दिवंक खंडीत जावन प्रयत्न करतले. येवच्या हप्त्यांत येवच्या शुक्रारा परत हांव तुमच्या संगत आसतली. तेवळ पर्यंत मेस्तांक देव बरें करूं.